केंद्रातून 15 राज्यांतून जे सगळे कारागीर आणि कलाकार तसेच गोयचे कारागीर आणि कलाकार जे आयज पासून फुडल्या 10 दिसांक आपली कला प्रदर्शित करतले, जावं ती हे भाशेचेर किंवा ते कारागीर तेंचे आपले आयटम हाडून त्या स्टॉलांचेर इनके सगळ्यांचे स्वागत करता। पिछले 9 सालों से इस प्रोग्राम में आता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। 200 स्टॉल्स के शुरू होने वाला प्रोग्राम और 300 कलाकार, आज ये 600 स्टॉल और लगभग 800 कलाकार इन 10 दिनों परफॉर्म करेंगे। ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है और इसका श्रेय हमारे यहाँ की जो गोवा की सरकार है, जिसमें लगातार इसमें कल्चर प्रोग्राम के बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे मंत्री महोदय, उनके पूरी टीम, जो डायरेक्टर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब, इन सभी ने मिलकर जो प्रयास किए उसके नतीजा आप इतना बड़ा आयोजन देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 दिनों में आगे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज होंगी और हैंडीक्राफ्ट के भी काफ़ी अच्छे आइटम इस बार आए हैं। The central theme of Lokutsav is craft. Craft has something to do with making. The things which are made by hand, things which are made with love, and things which are made from natural products, natural resources. But mostly this craft goes beyond the physical skills. Basically, the craft consists in the wisdom and the resourcefulness which is normally transmitted from one generation to the another. लोक कलाकार और हस्तगिर कलाकारों को मैं कला और संस्कृति मंत्री नाते सभी का इस गोमंत भूमि में स्वागत करता है। I welcome all the delegates from all around the world for witnessing this Lokutsav 2019. तुमका सगळ्यांक खबर आसा की ज्या लोकोत्सवाची आज संबंध भारत देशनी तर जग आज आमच्या कडेन पळयतात, ताजी आज रितसर उद्घाटन जाल्लें आसा। हांव चड काय उलोवपाना की हँडीक्राफ्ट्स आणि क्राफ्ट्समॅन आर्टिजन्स कितें तांचो संदेश आसा हे बरेपैकी आमचे हवालदारान तुमकां सांगिल्लें आसा। लोक कलाकार जे उरले आसात, ज्यांनी आपली जीण, जे आमचे पूर्वज जे आसात, आपल्या जीवना कडेन सुखमय अशें जीवन, आनंदमय अशें जीवन जगपा खातीर ह्या लोकगीत जावं, लोकनृत्य जावं की लोकसंगीत जावं, हेचो सुरेल संगम करून ह्या लोकोत्सवात उपस्थित आशिल्ले आणि आमची कला एक गर्भ श्रीमंत पावण्याचेर आज पावलेली आसात। आणि ज्या लोकसंस्कृतीक लागूनच आमचे भारत आज संबंध जुळलो गेलो आसा। गोयचे जर आमी जर विचार जर करीत जाल्यार वदू आमी गोयच्या वेगळे वेगळे वाठारांतल्या 43 पथकांक ह्या लोकोत्सवाक भाग घेवपाची संधी दिल्ली आसा। म्हाका दिसता प्रथमच पयलेच फावटी अशे तरेचे हे क्रांतिकारी पाऊल आज गोंय कला आनी संस्कृतीक उबारलेले आसात। कारण इतलेंच आसा की गोयच्या गांवखेड्या वाठारांतल्या ज्या ज्या कलाकारांनी आमची संस्कृती मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करतात, आमची एक जबाबदारी आसा, आमचे कर्तव्य जावन आसा। त्या कर्तव्याची शान आणि कर्तव्याची मान म्हणल्यारच तो आमी ह्या कलाकारांक दिल्लो आसा। म्हणून खाशेले अशे जे 15 राज्यांची संस्कृती आज किंवा वेगवेगळे नाच असू दे, वेगळे वेगळे वाद्यांच्या मार्फत ते आपली कला सादर करतले आणि वट्ट 7 जे राज्य जी आसात ती 7 राज्यां ह्या लोकोत्सवाक नव्यान त्यांचे आज पदार्पण जाल्ले आसात। तांकां आमी संधी दिल्ली आसात कारण परपरस तेच करून नवे कितें तरी ह्या गोंयकारां खातीर ह्या लोकोत्सवाचो जो आस्वाद घेवपाक येणारे सगळे रसिकजन आसात तांचे खातीर मेळचे अशें एक मौलिक अशें पावल आज कला आनी संस्कृतीक संचालनालय उबारलें आसा।